लोकांनी पळयलो म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराच्या मनान एक क्वेश्चन येयला आसतलो की पुलीस डिपार्टमेंट लॉ अँड ऑर्डर हे खंय गेले कॅपिटल सिटीन तर डे लायटान हे जावपाक शकता एका समाजा खातीर वावरपी नॉन पर्सनाचेर ओव्हरटॅक जावंक शकता जाल्यार फाल्यां आमचेर ओव्हरटॅक जावपाक शकता काय हो क्वेश्चन प्रत्येकाच्या मनान येयलो आणि होच क्वेश्चन जेन्ना सगळ्यांच्या मनान येयलो तेन्ना खंय तरी एक पॉलिटिक्स सायडीक दवरून एक प्रत्येक लिडरान एक प्रोटेस्ट कॉल आउट केलो की आमी सगळे जाण युनायट जावन ह्या जे कृत्य जाला त्या कृत्याचेर आवाज उठोवया आणि तोच प्रोटेस्ट काल सगळे खंयच्याच काल हांव गोंयकारांक विचारपाक सोदता हो क्वेश्चन काल जो प्रोटेस्ट जालो तो खंयच्या पार्टेचो प्रोटेस्ट जालो ना तेजे आन्सर ना खंयच्याच पार्टेचो हो प्रोटेस्ट जावन आसलो हो आसलो गोंयकारांचो प्रोटेस्ट जे थंय जमलेले ते खंयच्याच पार्टी अफिलिएशन म्हणून कोण जमून असले म्हाका दिसता कोणी म्हाका दिसता असले स्कार्फ बी कोणी घालून असले जाल्यार कांयच अशें दिसूंक ना की हो पार्टीचो प्रोटेस्ट तो गोंयकारांचो प्रोटेस्ट जातलो आणि गोंयकारांचे फुडें बरें जावचे असले एकाचे एकट्या आमच्या रामा काणकोणकराचेर जे जाला ते फुडें आनी आमचेर जावचे न्हय खंयच्याय गोंयकाराचेर जावचे न्हय ह्या खातीर जमलो ती गर्दी आसली आनी जो राग सगळ्या लोकांचो आसलो तो राग प्रेजेंट करपा खातीर तो प्रोटेस्ट आसलो प्रोटेस्ट जालो प्रोटेस्टान कितें जालें कशें हँडल केलें तें अमितान आतां तुमकां सांगलें पण जेन्ना प्रोटेस्ट सोंपलो तेन्ना रातचो जो अमितान ट्वीट सांगलो की बीजेपीच्या ऑफिशियल हँडला वयल्यान ट्वीट येयलो तेजेर पयले 2 पॅराग्राफूय पार्टी पॉलिटिकल आसले सो तेजेर हांव चड उलोवपाकूय वचना पण लास्ट जो पॅराग्राफ आसलो एक सेंटेन्स हांव वाचून दाखयता गोंयकारां खातीर हांव शुअर आसा की चडशा गोंयकारांक तो वाचूंक नासतलो पण तो प्रत्येक गोंयकाराक कळपाक जाय आमी मेक शुअर करतले प्रत्येक गोंयकाराक ते कळपाक जाय की ते तिसऱ्या पॅराग्राफान ते कितें म्हणपाक सोदताले वाचता वी आर बीजेपीचे ऑफिशियल हँडल म्हणटा We are 4 lakh strong family in Goa and 14 crore across India. Think twice and act responsibly in future. एजो कोंकणीन तर ट्रान्सलेशन करपाचो जालो ते आमकां सांगपाक सोदता की आमी बीजेपीचे 4 लाख मेंबर गोंयान आसा आणि टोटल इंडियन 14 करोड म्हणपाक सोदता पण आमी फोकस करूया गोंयचे 4 लाखांचेरूच करूया ते म्हणटा की 4 लाख गोंयचे मेंबर तेंचे बीजेपीचे मेंबर तेंचे कडेन गोंयान आसा आणि लास्ट सेंटेन्सान ते म्हणटा की ऍक्ट रिस्पॉन्सिबली थिंक ट्वाइस म्हटल्यार आमी जेन्ना कोंकणीन केन्नाय झगडी जाता आमचे आमी म्हणटा पळय विचार कर आपल्याचेर कितें करचे पयलीं विचार कर तसले स्टेटमेंट थिंक ट्वाइस एंड ऍक्ट रिस्पॉन्सिबली इन फ्युचर ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आमच्या गोंयकारांक धमकी आता ही धमकी कित्या खातीर येता जाल्यार ती धमकी येता पहिले फावट सगळे गोंयकार आपले पार्टी अफिलिएशन सायडीक दवरून एका कारणा खातीर जमले आणि ते कारण म्हटल्यार इनजस्टिस जो इनजस्टिस लोकांचेर जाता पळय तो इनजस्टिस काल प्रत्येकाच्या मनात तो राग काल तेंच्यांनी सगळ्यांनी भायर काडला तो भायर काडपा खातीर तो प्रोटेस्ट आसलो आणि त्या प्रोटेस्टाक म्हणटा ते फुडले फावट विचार करा अटॅक आपल्या हांगा येवच्या पयलीं आपल्याचेर प्रोटेस्ट करच्या पयलीं बीजेपी ऑफिसाचेर नाल्यार बीजेपीचेर क्वेश्चन करच्या पयलीं दोनदा विचार करा हे ते म्हणटात ते सांगताना ते म्हणटा की 4 लाख खंय मेंबर्स आसात ते आतां हांव ते 4 लाख मेंबर्सांचेर येता आमी पळोवपाकूच जायना ते 4 लाख मेंबर्स आसा तरी आसतना परिस्थिती बीजेपीची ही कित्याक ती सगळ्यांक कळपाक जाय आनी विचार करपाची गरज आसा गोंयान आमच्या 12 कॅबिनेट मिनिस्टर आसा इन्क्लुडिंग आमचो सीएम आता जर हेचे 4 लाख मेंबर्स आसा 4 लाख बीजेपीचे ते सामके कट्टर ते म्हणटा की आमचे मेंबर्स आसा ते थिंक ट्वाइस म्हणटा ते विचार करा ना ते येतले आमच्या हांगा आमकां मारपाक येतले ते अशें जे म्हणटा पळय बीजेपी तेन्ना 12 कॅबिनेट मिनिस्टरांतले 7 कॅबिनेट मिनिस्टर काँग्रेसीतले इंपोर्ट केल्ले कित्याक एक एमजीपीचो जाणे कितलेशेच फावट तुमच्या बीजेपीच्या अगेन्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट केला एक प्राइम ऑपोजिशन पयलीचो प्राइम ऑपोजिशन तो म्हणजे सदांच ऑपोजिशनान खूबसो आवाज उठोवपी एक मनीस सो असले सगळे इंपोर्ट केल्ले टोटल 9 सगळे जे आसा पळय कॅबिनेट मिनिस्टर ते बीजेपीच्या भायले इंपोर्ट केल्ले आणि फक्त 3 जे तेजे प्युअर बीजेपी म्हणटा ते 4 लाख म्हणटा पळय तितूंतले प्युअर बीजेपीचे फक्त 3च आमदार 3च मिनिस्टर इन्क्लुडिंग सीएम आता म्हाका सांग हो खरो इनजस्टिस आणि जर आता तेंच्यांनी काल सांगले तो ट्वीट पण पयली राग गेलो पण मागीर हसपाकूय येयले जर ते म्हणटा की आमच्याकडे 4 लाख मेंबर्स आसा
त्यांच्याकडे 12 आता 3 आसा त्यांचे पण 9 त्यांच्याकडे आमदार जावपा सारखे आणि मागीर ते मिनिस्टर जावपा सारखे मनीस ना, लीडर ना त्यांच्याकडे, ही आसपा सारखी गजाल. आता म्हाका आमचे वायट दिसना, आमचे जे उरले ते 17 लाख सेन्ससा प्रमाणे आम्ही गोंयकार आसा म्हटल्यार 4 लाख काढले जाल्यार 13 लाख लोक उरले. आमकां हे 13 लाखांचे वायट दिसना, खरेंच काल म्हाका 13 लाखांचे वायट दिसना, कित्याक आमी 13 लाख सगळे युनायट जावन कितें करपाक जाय ते करतले. पण ते 4 लाखांचे चड वायट दिसले, कित्याक तुम्ही प्युअर कार्यकर्ते जे तुमकां वापरता की ते आमचे कट्टर म्हणून वापरता, पण तुमच्या भितर त्यांच्यानी केपेबिलिटीच पळोवना की तुम्ही आमदार जातले आणि तुम्ही लीडर जातले आणि फुडें वचून तुम्ही कॅबिनेट मिनिस्टर जातले. हे तुमच्या तेंच्यांनी पळोवपूच ना की तुम्ही ते जावं शकता. म्हणून तांकां परत परत काँग्रेसींतल्यान नाल्यार आनी खंयच्या पार्टींतल्यान मिनिस्टर आनी एमएलए हाडचे पडटा. हो खरो इनजस्टीस आनी हो तुमचेर इनजस्टीस आणि त्या 4 लाख लोकांचेर इनजस्टीस. आणि खरें तर पळोवपाक जाले जाल्यार हे 4 लाख लोकांनी आवाज उठोवपाक जाय आसलो ह्या इनजस्टीस अगेन्स्ट. आता तो केन्ना ते उठयत ना, ते कित्याक उठयना, ते पार्टी खातीर कितले प्युअर आसा कितले आसा ते तेंच्यांनी पळोवन घेवचें, म्हाका जाणा. पण तुमच्या हांसपाक येता, कित्याक प्रत्येक तुमी आसतना तांकां दुसऱ्यांचे हाडचे पडटा, सो तुमचे कडेन केपेबिलिटी ना अशें बीजेपी म्हणटा. आमी म्हणना, आमकां तुमच्या भितर आमी जे भोंवता आमच्या बरोबर खुबशे बीजेपी वळखीचे आमचे फ्रेंडूच आमकां दिसता की बीजेपी खातीर वावरता, पण आमकां दिसता लिडरशीप, पण पार्टेक दिसना, म्हणून तांकां काँग्रेसींतल्यान हाडचे पडटा. आता 4 लाख लोक तर ते आसा म्हणटा जाल्यार जो इनजस्टीस, क्रायम नाल्यार आमी कितें खुबशे काल कितलेशेच प्रोटेस्टान सगळे लोक उलयले पळय ते तांकां अफेक्ट जायना, हो दुसरो क्वेश्चन. आता सिंपल स्टार्ट करता हांव, क्रायमाचेर मागीर येता, पण सिंपल हे करता. जे पाड रस्ते आसा, जे पॉटहोल पाड आसा, पॉटहोल पडला प्रत्येक रस्त्याचेर आणि प्रत्येक लोक त्या रस्त्यान ट्रॅव्हल करता आणि कितलेशेच आमचे डेथ जाल्या त्या रस्त्यांचेर. ते रस्ते आमच्या खातीर 13 लाखां खातीर सेपरेट आणि 4 लाखां खातीर सेपरेट आसा. तेच रस्ते ते 4 लाखूय लोक यूज करता, सो ते डेथ जाता ते भितरले मे बी तेंच्या भितरले कोण तरी 4 लाखांतले कोण डेथ जाले आसतले. तेजेर हे 4 लाख लोक कित्याक केन्ना उलोवना, पार्टीचो भंय दिसता, कित्याक उलोवना. हांव एक इमोशनल तुमकां विचारता, म्हाका खरेंच जाणून घेवपाक जाय, आमच्या कितलेशेच गोंयच्या लोकांक ते जाणून घेवपाक जाय कित्याक उलयना. तुमकां सेपरेट फ्लायओव्हर बांदून दिला, तुमकां हेलिकॉप्टर दिला सेपरेट, आमचो रोरो फेरीचो चोडणा येदो व्हडलो इश्यू आसा, सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाता, पण हांकां 4 लाखांक प्रॉब्लेम जायना. आमच्या भितर कोण आसा ते तांकां जायना, तांकां सेपरेट फेरी काडून तांकां हेलिकॉप्टर दिला, डायरेक्ट पणजे हाडून पावयता ते बीजेपी. होय क्वेश्चन रेज जाता. आता क्रायम रेट, कितलेशेच गँग वॉर्स आमी फाटल्या एका 6 म्हयन्यांनी कितलेशेच गोंयभर गँग वॉर्स पळयले, कितलेशेच क्रायम पळयलो, कितलेशेच रॉबरी पळयलो, कितलेशेच मर्डर पळयलो, कितलेशेच डेथ्स पळयल्यो, किडनॅपिंग पळयलें. हालींच आमी 2-3 दीस न्यूजान आयकताले की भुरग्यांचे किडनॅपिंगूय जाता. हे फक्त ते 13 लाख लोकांचेच जाता, ते 4 लाख लोकांचे जायना. आणि हांव खरेंच मनांतल्यान तुमकां विचारपाक सोदता की तुमकां भंय ना की हे सगळें जाता ते आमचेरूय केन्ना तरी जावपाक शकता. आयज एक समाजा खातीर वावुरपी एका भुरग्याचेर आमच्या अटॅक जालो, गोंया खातीर वावुरपी एका मनशाचेर अटॅक जालो, फाल्यां जसो अमितान म्हटलो तो आमचेर आसपाक शकता, फाल्यां म्हाजेर आसपाक शकता, फाल्यां म्हाज्या वांगडा बसला तेंचेर आसपाक शकता, पण एक दीस येतलो तो तुमचेरूय जावपाक शकता, ते 4 लाख लोकांतल्या कोणाचेर जावपाक शकता. आणि जशे तुम्ही आयज ओके रावले पळय, आमी 13 लाख लोक तुमच्या बरोबर उबे आसतले, 100% आसतले, कित्याक तुमी आमच्या खातीर आमचे भाव. पण तेन्ना ते 4 लाखाचेर एकटो अटॅक जातलो पळय, तेन्ना हांव विचारता तुमकां, क्वेश्चन करता, ते 3,99,999 लोक तुमच्या वांगडा उबे रावतले? जर आयज तुम्ही त्या 13 लाख लोकां बरोबर ज्या गोंयकारा बरोबर तुम्ही उबे रावपाक शकना, ते 3 लाख लोक जे तुम्ही सध्या घेऊन भोंवता पळय, तुमचेर अटॅक जातलो तेन्ना पार्टीक क्वेश्चन करपा खातीर तुमच्या बरोबर उबे रावतले? आणि जर 1% सुद्दां तुमकां दिसता की ते उबे रावचे ना आमच्या बरोबर, जाल्यार आयजूच दोळे ओपन करा. आयज तुमकां दोळे उक्ते करपाची गरज आसा आणि तुमकां आयज गोंयकारा बरोबर रावपाची गरज आसा, ना कितें धमकी दिता त्या पार्टी बरोबर. ही हांव म्हाका चड खरेंच उलोवपाचें नासलें, पण जेन्ना तो ट्वीट पळयलो पळय तेन्ना इतलो मनांतल्यान राग येयलो आणि म्हाकाच प्रत्येक गोंयकाराक येवपाक जाय, एरोगन्स खंयच्या लेवलार गेला आणि कित्या खातीर गेला आणि कोणा खातीर गेला. या जे गुंडागिरी करता आणि जे क्रायम चलता, जे पॉटहोला खातीर आमचे लोक मरता, जे नाका जाल्ल्यो गजाली करता, करप्शन करता, त्या लोकांक खातीर हे आमकां धमकी दिता, गोंयकारांक धमकी दिता आणि ऑफिशियल पेजी वयल्यान धमकी दिता. हे आमकां गोंयकारांक पडटा. ऑफिशियल पेजी वयल्यान उलोवप म्हटल्यार ऑफिशियल स्टेटमेंट. सो बीजेपीन काल ऑफिशियल आमकां सगळ्या गोंयकारांक धमकी दिल्या की 4 लाख लोक आसा, तुमी दोनदा विचार करा. सो हांव खरेंच मागता की जर एका सुद्धा 4 लाख मनशांतल्या एकट्याक सुद्धा जर दिसता, 1% सुद्धा जर दिसता की फाल्यां आपल्याचेर कितें जालें जाल्यार ही पार्टी क्वेश्चन केल्या बरोबर आपल्या वांगडा रावचे ना, जाल्यार आयजूच दोळे ओपन करा आणि सगळे जाण गोंयकार म्हणून वांगडा रावा. कित्याक
खंयच्याच पार्टे हांव म्हणना की आमच्या बरोबर रावा ना, तुमकां दिसता गोंयकारा जाल्यार गोंयकारा बरोबर रावा आनी गोंयकार जे करपाक सोदता, गोंयकार जशें करपाक सोदता ते गोंयकारा बरोबर उबे रावा आनी मे बी जर तुमकां कितें डिफरन्सीस आसा जाल्यार त्या डिफरन्सीस कशें हँडल करपाक जाय पळय ते आमी उलोवपाक जाता, पण उबे रावा, आवाज उठोवया, ना जाल्यार आयज तेजेर जाला, आयज रामाचेर जाला, फाल्यां आमचेर जावपाक शकता आनी फुडें केन्नाय तुमचेरूय जावपाक शकता. 2019 जाले, 2019 तुम्ही असताना तांकां भायरसून एमएलए इम्पोर्ट करचे पडले, तशें 2022 करचे पडले. सो तुम्ही कित्याक आसा ते म्हाका कांयच कळना. सो मे बी तुमकां विचार करपाची गरज आसा की खरेंच बाबा आमी सारखे आसा, आमी खऱ्या बऱ्या पार्टी बरोबर आसा, धमकी दिनात असल्या पार्टी बरोबर आसा. तुमकां विचार करपाची गरज आसा आनी तांकां विचारा, तुमच्या प्रत्येक लिडराक विचारा की बाबा आमी जर आमचेर कितें जालें जाल्यार फाल्यां तुमी आमच्या बरोबर रावतले काय आमकांय तुमी धमकी दितले, हें तुमी विचारा. सो हेजेर हांव चड उलयना, हांव मागता की संदेशान फुडले आपले विचार मांडचे.